भाजपाच्या थळाव्या आमदाराक डावलून भाजपाच्याच मंत्र्यान फ्रॉड करप हे खेद करपा सारकी गजाल। काणकोणचो आमदार आशिल्ल्या सभापती रमेश तवडकारान कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेचेर भ्रष्टाचाराचो आरोप केला। खोतीगांव आनी श्रीस्थळच्या सरपंचांनी गोविंद गावडेचेर सरकारी पैशांचे स्कॅम केल्ल्याचो उक्तो आरोप केला। जाल्यार गोविंद गावडेन प्रकरणाची चौकशी करतलो म्हण सांगला। पळयात पुराय बातमी। कला आनी संस्कृती खात्यान खोतीगांवात 26,85,000चे स्कॅम केला। 13 सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी कसलेच कार्यक्रम करिनासतना खात्यातल्यान पैसे काढल्यात। हे व्हडले फ्रॉड। हातूंत कला मंत्री गोविंद गावडेचो हात आसा। खोतीगांव आनी श्रीस्थळच्या सरपंचांनी सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या नावा सयत गोविंद गावडेचेर आरोप केला। सभापती रमेश तवडकारान गोविंद गावडेचेर भ्रष्टाचाराचो आरोप दवरताना ताजो निषेध केला। एखाद्या म्हज्याच सरकारातलो मंत्री असो वागूंक शकता म्हणजे प्रोटोकॉल शिस्त डिसिप्लिन नासतना बेजबाबदार वागूंक शकता असा न्ही हें हांव पयले फावट पळयता। म्हणजे खेद दिसता म्हाका म्हणजे अशी गजाली घडपाक जायना। म्हणजे त्यामुळे ह्या विशया संदर्भात ते ज्याने ताणें म्हणजे आज सकाळी म्हाका ते मेळपाक गेले कांय जाण आतांच हांव फॉयरांक ते फोन माननीय मुख्यमंत्र्याक सांगलें आसा। हे कशेंच हांव टॉलरेट म्हणजे सहन करपा सारकी गजाल न्ही। गजालीचो ह्या अशा तरे घटनाचो न्ही हांवूय स्वताक जे आसा न्ही हेजे स्पिकर म्हणून पूर्ण निशेध करता। ग्रुपांनी कार्यावळी करिनासतना आनी फंड मागिनासतना सेल्फ हेल्प ग्रुपांच्या अकाउंटार पैसे कशे आयले, हे पैसे ग्रुपांक मेळोवन दिवपी एजंट कोण तो सरकारान सोदून काडचो अशें खोतीगांव आनी श्रीस्थळच्या सरपंचान मागला। आयकात तांकां। कला आणि संस्कृती कार्यालयात कडच्यान एक खोतीगांवाक प्रचंड एक स्कॅम जाला। आणि स्कॅम अशें की काही सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आसा तेमच्या नांवाचेर जवळ जवळ 13 ग्रुपांनी आपल्यान कांयच कार्यक्रम करनासतना ह्या खात्यांतल्यान पयशे काडल्या आणि लाखो रुपयाची हिंगा अफरातफर जाला। जी 26,85,000 रुपयाची अफरातफर जाला। खंयचेंय कार्य करता आसतना ते पंचायतीच्या सरपंचाक कळचें पडटा, त्या वार्डाच्या पंचाक कळचें पडटा आणि त्या मतदारसंघाच्या आमदाराक कळचें पडटा की ऐन पावसाळ्याक जुलय ते नोव्हेंबर पर्यंत 13 प्रोग्राम केले म्हणून सांगून पयशे काडल्याचे लाखो रुपयाचे ते तुमकां खबर आसतलें। आणि हे काडटा आसतना एक वाड्यार 40 घरां आसा त्या वाड्यार 2 ग्रुप केला। त्या 2 ग्रुपान 1 लाख पयली ग्रुपाक दिला 1,50,000 आणि दुसरी ग्रुपाक दिला 2 लाख रुपया। जवळ जवळ 3.5 लाखाची थिंगा अफरातफर जाला। प्रोग्राम कांयच जालो ना। जर तो प्रोग्राम जालो जाल्यार एज ए पंचायत सरपंच एज ए पंचायत मेंबर म्हणून आमकां कळचें पडटा। हिंगा जागा ना प्रोग्राम करपाक, खंयचोय मंडप ना, खंयचोय हॉल ना, अशी परिस्थिती तेमकां प्रोग्राम केला अशें दाखोवन हे पयशे उगडला। हो सामको उघड भ्रष्टाचार। आणि हेतून हांव समजता की संस्कृती खात्याचो कला आनी संस्कृती खात्याचो मंत्र्याचो हात आसा। म्हणून हांव जाहीरपणान ह्या सगळ्यांच्या वतीन हांव मंत्र्याचो निशेध करता की हे पयशे घडला आणि हे पयशे पास केला ते कोणी केला आणि विदावट तुका मागणी करनासतना हे पयशे पास जाले कशे आणि हेतून कोणी तरी दलाल आसतलो मदलो हो दलाल सोदपाचो प्रयत्न सरकारान करचो। आणि आता पळयात जाचेर आरोप आसा तो कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेचे म्हणणे। आमकां एप्लिकेशन येता आमी कोणाक ना म्हणना, आमी ते डिपार्टमेंट स्क्रुटिनी करता आनी तांकां आमी सँक्शन करता। आता कार्यक्रम करूं ना कितें ना ते आमकां परत आमी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट म्हणून घेता आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान जर तशें जर आसा जाल्यार चवकशी जातली आणि हे जे कोण जे NGO जे कोण आसा कार्यक्रम करना बीन तांकां कायमचे आमी डिबार करता। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, विन्सन रोसारियो आनी निखिल जल्मी।